आमी तुका आर्गां दिन वाचता हे तुज्या सोबीत दिसा पासत वेळा पासत आनी तुवें आमकां सगल्यांक एकठांय करून आपयलेल्या पासत नांवान आपयल्या पासत आनी तुजो ताळो आयको कित्याक तूं म्हणटाय म्हज्यो शेल्यो म्हजो ताळो आयकतली आनी म्हजो पाटलाव करतली तोच ताळो आयकूंक आनी तुज्या फाटल्यान येवपाक आनी त्या पासत जेजू तूं आमकां शिकयताय बऱ्या गोव्याचो आनी परक्याचो कळो ताळो आयकूंक जाय तेच तुज्या उतरांसून आनी तेच आमकां तूं हांगा एकठांय केलाय तुज्या उतरांसून तुजो ताळो आयकुपाक फक्त तुजो आयकून ताळो आयकल्यारूच आमकां जिवीत मेळटा भलायकी मेळटा आमच्या उदेशी दुसऱ्या मनशां त्या पासत जेजू तुका आमी आर्गां दिता तुवें आमकां आपयलेल्या पासत आनी तूं आमकां सदांकाळ तुज्या उतरांत शिकयताय आनी आमकां समजयताय सादें आनी सोंपें करताय सगळें आमकां हें शिकप जें तुवें आमकां बरोवन दवरलेलें आसा मोगाच्या भुरग्यांक कशीं आमी तेजी भुरगीं जावंक जायी त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता आनी दिन वाजता आनी तुका येवकार दिता आनी हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन कालच्या हेका आमी कितें शिकतालीं कोण तरी सांगता हेल्पर पळयतात न्हू आनी कितें शिकतालीं मेन जाय आसलें म्हाका उतर उलयता ते मोग करात न्हू हें शिकोवंक ना तुमी तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग करूंक जायो एक्शन आसूंक जाय मोग केलो म्हण जायना हांव तुजो मोग करता म्हटलें आनी तेका म्हणजे कोणायक पळयत ना आमी आनी वचोन एक बरें ना जाल्यार कोण शेजाऱ्याक कितें उपाशी आसा पळयना जाल्यार तो मोग जाता एक्शन आसूंक जाय मोगाक सगळ्या हेका एक्शन आसूंक जाय समजता आनी आमी रिणान आसा कोणाच्या जेजूच्या आसा काय जाता आसा सगळीं जाणां म्हणटा ना आमी कोणाच्याच रिणान ना आसा आमी आसा जाल्यार कसल्या रिणान आसा आमी आसा रिणान जेजूच्या रिणान आसा आमी कोण तरी आसा आसा न्हू कशी आमी तेच्या रिणान आसा कित्याक करिना आमी तेचें तें सांगलेलें काम करिना आमी पळोवया आमी खरेंच रिणान आसा जाल्यार रोमन्स 13:8 प्रूफ जावं न्हू जाल्यार तुमी म्हणटले आमी कोणाच्याच रिणान ना आमी कोणाक दिवपाचेच ना कितें तूं कितें सांगता म्हणटलें न्हू तेका आमी प्रूफ पळोवया आमकां बायबल कितें सांगता तो कोणाक मेळ्ळा बेगीन वाचा रोमन्स 13:8 रोमन्स 13:8 कोणाच्याच कसल्याच रिणान रावू नाका म्हणटा तुमी तुमकां एकूच रीण आसूंक जाय म्हणटा देव कसलें रीण तें हें म्हणटा एकामेकाचो मोग करप कारण जी कोण पेऱ्याचो दुसऱ्याचो मोग करता कितें केलां तेणी आख्खी समूत पाळली म्हणजे आख्खे कमांडमेंट पावले म्हणजे जी कोण मोग करता ती मोग करूंक सोंपें न्हू पेऱ्याचो मोग करूं जेजू सांगता पळय तेचो आमकां सोंपें कितें जाणा कोण मोग करता तेचो मोग करपाक खूब इझी सारकी सोंपें आनी जेजू तें नाका म्हणटा आपणाक तें म्हणटा कोणूय करूं शकता देवाचें उतर नासलेलें वचून एकामेकाचो मोग करता तेचो मोग करूंक शकता न्हू जेजून आमकां टफ असायनमेंट दिला कसलो असायनमेंट दुस्मानाचो मोग कर तसलो मोग जावो तेका बेश्टो मोग आमी म्हणटा मोग करता न्हू कोणाचो मोग करता आमी आमच्या फॅमिलीचो शेजाऱ्याचो मोग करूंक जाता पेल्याचो जाता पूण तूं सांगता आमकां एकूच रीण आसा आमकां त्या रिणांसून भायर सरोंक जालो मोग कर म्हणटा तो असला न्हू आसा न्हू खरेंच आमी रिणान आसा न्हू एकूच रीण आसूंक जाय आमकां कसलें तें कसलें
एकामेकाचो मोग करूंक जाय तेन्नाच आमी जेजूक मानलेली जाता. आनी तो मोग कसो करूंक लायता आमकां तो? दुस्मानाचो मोग कर. दुस्मानाचो तुका कोण दुखयता, कोण तुका सतयता, तेजो मोग करूंक लाग तूं. तोच जेजूक आवडटा. आमी मोग करता कसो? तूं म्हाजो बरें मोग करताय न्हू, हांव तुजो मोग करता. तूं म्हाका कितें कितें दिता म्हळ्यार हांव तुजो मोग करता. तें सारकें? हा? सारकें ना. आमी म्हणटा आमी मोग करता, आमी मोग करता म्हणटा न्हू. तो हांगा कोणाचो मोग करूंक सांगता आमकां? हा? आतां आमी पळोवया कसो मोग आमी म्हणटा. आमी न्हू देवाचो मोग करता. सगळीं करता न्हू देवाचो मोग. तो देवाच्या मोगान मोग करिना तुमी रिणार आहा म्हणटा तो एकामेकाच्या. पूण आमी कितें म्हणटा? हांव देवाचो मोग करता, हांव देवाचो मोग करता म्हणिना कोणूच. आमी म्हणटा न्हू हांव देवाचो मोग करता. वय आमी देवाचो मोग करता. पूण देव आमकां कितें सांगता काय? आपणाचो मोग कर म्हणटा तो. कितें सांगता आमकां? दुसऱ्याचो मोग कर. 1 John 4:20 कितें सांगता पळोवया आमी. आमी म्हणटा न्हू देवाचो मोग हांव सारकी देवाचोच मोग करता. सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या आत्म्यान. काल आमी शिकताली न्हू लास्ट संडे. मॅथ्यू 22 शिकताली आमी 36. हांव खरेंच मोग करता. हांव देवाचो सारकोच मोग करता. देव आमकां कितें सांगता काय? कितें सांगता? 1 John 4:20 लेटर. If anyone says I love God If anyone say, I love God, and hates his brother, and hates his brother, he's a liar. he's a liar. एकीकडे मर्डरर म्हणटा तो, एकीकडे लायर. आमी फटकिरी. जो देव आमी फुडें सांग. For he does not love his brother, For he who does not love his brother, who he has seen, who he seen, cannot love God, cannot love God, whom he has not seen. whom he has not seen. कितें म्हणटा आमकां हितून बायबलान? देवाचो फुडान आसल्यार आमकां दिसता न्हू, भाव भयण आमची शेजाऱ्या दिसता न्हू. पूण आमी कितें म्हणटा? हांव देवाचो हांव सारकी विकली मिसा पळयता. हांव हें करता, हांव उपास करता, हांव सगळें करता न्हू. हांव देवाक लागून सगळें करता. कित्याक? हांव तुजो मोग करता म्हणून. तो म्हणटा सारकें तुमी मोग करता म्हणटा तेतून? म्हाजो मोग करता म्हणटा तो? आमी सारकी रिडींग, हांव फर्स्ट रिडींग सगळें हांव बाहेर जालां बायबल. तो कितें म्हणटा? तुमी म्हाका सांगता पळयना आसतना देवाचो दिसता त्या भाव भयणाचो तुमी मोग करिना? दिसनातल्या भयणीचो आनी भावाचो मोग कशी करतले तुमी? कितें सांगता आमकां तो? दिसता त्या भाव भयणीचो पयली मोग कर. तितून आपूण तुमच्या भितर आसा न्हू. मोगान आसा न्हू आमच्या भितर. जेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करता तेन्ना भितर आमचो देव आसा न्हू आमच्या भितर. तसो आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय. ब्रदरान एक टेस्टिमनी सांगलें हॉटेलार कोण मेळ्ळो आपण चायेच्या हॉटेल. आमकां न्हू जेजू दुसऱ्याच्या पेल्याच्या रुपान मेळटलो न्हू. जेजू आमकां कसो मेळटलो? आमी जेजूचो मोग कसो करूंक शकता? कसो करूंक शकता आमी जेजूचो मोग? हय. आनी तो देवाचो मोग आमच्या भितर परफेक्ट जावंचो आमच्या भितर जाल्यार आमचे कशें कितें करूंक जाय आमी? तेच न्हू 1 John 4:12 आसा आन्सर तेचो. देव कोणी पळयला? चल आमी खंय म्हणटाले देवाचो मोग करता आमी? देवाक कोणी पळयला आमी? देवाक कोणी केदीच पळोवंक ना. आमी एकामेकाचो मोग केले जाल्यार देव कोणा बरोबर सवय जियेता? आमचे सवय जियेता. आनी त्याचो मोग आमचे सवय संपूर्ण पावता. केन्ना आमी देवाक कोणीच पळोवंक ना. देवाक कोणी पळयला ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना दुसऱ्याच्या रुपान आमी देवाक पळयता. समजता?
म्हजी घोवाची भयण आसली आनी तिजी सासूमाय न्हू जायती वर्सां पिडेत आसली बेडीर आनी ती अशी सेवा करता तिका कोणी सांगलें आनी म्हणटाले तिका एक हें आसलें कितें आसलें भितर एक दूख आसलें कित्याक आपणाक प्रेयराक ती प्रेयराक जेजूक ती वखताली मागण्यांक वचोंक गावना म्हणून ती मातशी दिसतालें तिका ही आहा न्हू मागण्यांक कशी वयतली हांव तिका कोणी सांगलें ना तूं जेन्ना तेजी सेवा करता तेन्ना तूं जेजूची सेवा करता तुजे कडेन मागीर ते म्हाका सदांच सांगताले म्हाजे कडेन जेजूच येयला न्हू घरान कोण येयला म्हाजेशी जेजू येयला न्हू म्हाजे कडेन सासूमायच्या रुपान म्हणून हांव तिची सेवा करता म्हाका खूब फारां सांगताले दिसता म्हाका पूण म्हाज्या कडेन जेजू येयला न्हू तेजी सेवा हांव करता घरान म्हाज्या जेजू आसा आनी तेजी सेवा करता हांव जायती वर्सां आसली हातूंडार हॉस्पिटलांत बसून येयला ती मरतली म्हणून तेका आनी जायते डॉक्टरान तेजे एक्सपिरियन्स खूब केला ओटाचेर आनी हें मरतली म्हणून पूण ती ते म्हणटा घरा येयले न्हू आपूण म्हणटा तिका टायम टू टायम ओटाक घालताली रोखडी म्हणटा सारकी येताली कित्याक जेजू न्हू म्हजो आमी आमचे पिडेस कोण घराना तेका जेजू म्हणटा एक आमचें वजें हें एक खुरीस म्हाजेर हावो कोणी बरी ना जाल्यार कितें म्हणटा आमी देवान एक दिला म्हाका खुरीस खंयच वचोंक भायर सरोंक गावना म्हणिना आमी पेल्याचो मोग जेजूचो मोग करता आमी अशें म्हणून आमी रिणान उरतली न्हू जेजूच्या रिणान मरतली न्हू मोग करिना जाल्यार पयलीं तो कितें म्हणटा फुड्यान आसलो या तुज्या फुड्यान कोण आसा आतां तुजी सासूमाय आहा सासूबाय आसा न्हू जाणटी त्यांचो पयलीं मोग कर दिसता त्या भाव भयणाचो मागीर तुवें जेजूचो मोग केलो अशें जालें हांवें तेका पळयलां लास्ट मरपाच्या टायमाचेर न्हू म्हणजे ती गोड जाताली तेन्ना थार भियेताले पूण कितें करताले तिका उपाशी सांडिनासलें म्हणजे पातळ न्हू ते 2-2 वरांनी घाली पूण भंय दिसता न्हू तेका पयलींच उलो करीत वयताले आई हाई करून ती मागीर आत दाखयताली आपूण आहा म्हणून म्हणजे तिका भंय दिसताले एकच घरान आसलें म्हाका थोडे दीस जाले जाल्यार म्हाका म्हणलें म्हाज्या वांगडा मातशें तेका जेवंक दिताना यो तिका खावयताना आपयताले तो घरान कोणाक कित्याक मातशें कितें की हें जायत काय आपूण कितें करतना बीन पूण न्हू कितलो त्रास लास्ट टीव्ही घेतले हांव खरें सांगता हांव बसून करची नासली ते कितें शिजयताले मिक्सराक लायताले ते परत चाळयताले कित्याक तिका पाळपान घालचें पडटालें 2-2 वरांनी आनी ते कितें म्हणटाले जेजू न्हू तो आमी कोणाची सेवा करतना जेजू म्हणून तर आमकां उमेद येतली न्हू आमी नकोच पेलो म्हणजे आमचो जेजू म्हणून जाणा आमी दुसरो आमचो जेजू म्हणून तो म्हणटा ते न्हू देवाक कोणीच पळोवंक ना पूण आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी कोणाक पळयलो जेजूक पळयलो आतां आमचे फॅमिलीन कोणाची आमी सेवा करताले आमी कोणाक पळयलो तो म्हणटा जेजूक पळयलो समजता आमी कोणाची सेवा आमी बरेपण कोणाक तो दुखयता आमकां म्हजो गो आतां म्हणटा कोणी आमकां वायट उलयता आमी तेजी सेवा करता आमी तेजो मोग करता जाल्यार आमी कोणाचो मोग करता जेजूचो मोग करता आमी फॅमिलीन कोणायचो आमकां दुखयता तेजो मोग करता जाल्यार आमी जेजूचो मोग करता आमी तेज्या रिणान रावंक सोदिना कोणाक जाय तेज्या रिणान रावो तो म्हणटा तुमकां एकूच रीण आसूंक जाय एकामेकाचो मोग करपाचो आमी जेन्ना तेजो एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी तेज्या रिणानसून सुटका मेळटा न्हू आमकां बायबल सांगता सगळीं जाणां ओगीच म्हाका पळयता बायबल वाचला न्हू आमी वाचून बायबल तर हाडूंक ना जाल्यार घरा वचून पळया घे रोमन्स 13:8 आहा सारकें 13 chapter 13 वर्स 8 घरा वचून वाचून बरो नियाय करा अरे हांव सांगता म्हणून ती भयण सांगताली न्हू बायबल सांगतालो आमकां कित्याक आमी जेजूच्या रिणान रावपाक जायना जेन्ना हे शिकयताली कॉन्फरन्स क्लासीन भयण मेळाली एकली आपूण कोणाच्या रिणान ना कोणाच्या रिणान रावंक लागले आपूण आनी आसूंक लागली कोणाचेच ना गो आपूण आतां पयलीं तरी अशें करताली आनी पळया बायबल आमकां कितें सांगता तें आमी सगळ्यांक कितें आमी कोणाच्या रिणान ना कित्याक जेजून आमकां ऑलरेडी फारीक केलेलें आसा आमचें न्हू हे संवसाराचें रीण कितें आसलें सगळें जेजून आमचें फारीक केलेलें पूण जेजू म्हणटा आमी आसा तेज्या रिणान
जेजूच्या हे संवसाराच्या रिणान न्हू म्हणटात संवसाराचे सगळे फारीक पोंड दिला हे पातकाचे फारीक पोंड दुयेंसाचे सगळे हे सगळे त्यांनी फारीक पोंड दिला ही दुयेंस बीन कोणाक संवसारातले न्हू संवसाराच्या देवा कडसून येता न्हू दुयेंस रीण श्राप तेणे ऑलरेडी ते फारीक केलें ना सात्या रिणान आमी ना आमी आसा फक्त जेजूच्या मोगान एकामेकाच्या मोग करिना म्हणून आमी त्या रिणान आसा आमकां सुटका मेळोंक जाय जाल्यार त्या रिणानसून भायर सरतली जाल्यार आमकां एकामेकाचो मोग करूंक जाय कोणाचो मोग करूंक जाय एका पेल्याचो म्हणजे जे सायडीक कोण आहा ताचो मोग करूंक जाय जाणा आमी संवसारान जियेता म्हणून आमकां खबर आसा की हे रीण आमचेशें फारीक करूंक जायना पूण आमी परतो रीण फारीक करतना पडना आमकां सारकी जाता कोणाचो मोग करपाक पडना आमी परती उतरां दिना ती म्हाजी भयणी न्हू पडटाली पूण परत उठटाली वाजेताली एकदां खूब वर्सां न्हू मागीर ती परत सेदान येताली हा जेजू तो कितलीं वर्सां म्हणून जाणा म्हाका दिसता 15 का 26 जालो खबर ना बेडी मातशी चलताली केन्ना मातशी बसताली केन्ना सगळे फुड्यान दिवचे पडटाले लास्ट बरोवचे पडटाले सो ती कितें म्हणून करताली सेवा आपणाच्यो एक जेजू येयलो घरान आमकां देव तेच सांगता आमी त्या पिडेस भाव भयणांक घरान साडून सगळे मागण्यांक गेले आमी सारकें आसा हा सारकें आसा खंय दिसता हा आतां तिका घरा सारली आनी मागण्यांक आमी देवाचें काम कर देव म्हणटा म्हाजो मोग करता जाल्यार तुमी पेल्या दिसना ते भयणीचो तुमी भावाचो तेका ते थंयच साडून गेल्यान आनी बरी मिसाक सांगता एग्जाम्पल हा गेले आमी आनी तेका थंय बुकी सांडली कितें म्हणटलो देव आपूण आमी सारको मोग केलो म्हजो मोग केलो म्हणटलो जेजू ना तुज्या फुड्यान आसलेले भाव भयणाचो तूं मोग करिनाय तूं म्हाजो मोग कहो करतलोय दिसनातलो देवाचो आमकां दिसना पळय कितें तेका देवाचो मोग करता म्हणल्यार सारकें सोंपें न्हू आतां आमी आयकलां आमी रिणान आसा म्हणटा न्हू कोणाचो मोग करता ताचो मोग करता आमी रिणान आसतलीच जो कोण तुका असो पिडेंत आसा जो कोण दुखयता तुका परत परत तो तेजो मोग करून दाखयात तेन्नाच तुमी रिणांतली भायर सरतले तुमी सोमाला ती बॅरीड आसली म्हणून तेजी सासूमाय काय म्हणिनासली म्हणून जाणा कसली तापताली मातशें कितें जालें जाल्यार ते मातशें तापले म्हणजे सयऱ्या जाल्यार करत येताले सेवा करूं करतली आमी मोग करतना आमी पडटली पूण परत उठोन चलोंक जाय समजता परत उठोन चलोंक जाय बायबल म्हणटा जे तूं करता ते तुका मेळटले हा तूं तर आतां कोणाचो पेल्याचो बरो मोग करताय तेजी सेवा करता फाल्यां तुका तेंच मेळटले तूं तर तेका दुखयताय तुका तेंच मेळटले हांव ना बायबल सांगता जे तुका आनी बायबल म्हणटा जे तुका कितें करूंक जाय न्हू त्या मनशाक तूं पयलीं तेजे कडेन कर तुका त्या मनशान तुजो मोग करूंक जाय तूं पयलीं ताचो मोग कर समजता लूक 6:8 कितें म्हणटा पयशे दिया म्हणटा न्हू सगळे दिवंक जाय आमी आनी फक्त पयशेच दिवंक सरला मागीर दामून तेपून आमचे मागीर बँकी बीन भरतले न्हू म्हणून आमी पयशे दिवया तो कितें म्हणटा पळय सगळे आमी दिवंक जाय आनी तेच तूं दिताय तशें तुका परत दामून चेपून हालोवन वता सुयेन भरलेले देव मनशान धाडून तुजे ओकेन घालतलो आतां आमी मोग दिताले आमकां कितें येतलें परत मोग कसो येतलो बेश्टो येतलो हालोवन वता सुयेन भरलेलो मोग तुज्या जिवितान भितर सरतलो म्हाज्या लायफान जेन्ना हांव जेजूचो पाटलो गेलो म्हाका कितलीं जाणां भाव भयणां सारकी मोग दिसपाबार हो फ्लो मागीर टीम मेंबरां जायना का म्हाजी एक मामा जाल्यार म्हाका सारकी मेवळी तेन्ना सारकी चोडूक हांव कितें खायनासली न्हू ती करनासली घरान आपणाची हांव ती वच कितें खायना ती वांगडची आसली न्हू ती आनीक धुवो पूत आसले एक पूत आसा तिका म्हणटाले मामा एका धेक लागून तूं आमकां हें करिनाय खूब
मोग करताली अजूनही करता सो कोहम तू जर मोग दिवशी जाल्यार तुका कोहम मेळटलो दामून चेपून हालोवन वतास सुयेन बनवलं मनशा उदेशी तुका मेळटलो देवेन दितालो आ मनशा उदेशी दितालो पूण तूं दिवपाक जाय न्हू आमी कितें म्हणटा तो म्हाजो मोग करीत ना तर तेजो तिजो पळय कसलो मोग करता कितें जातलें तो म्हणटा तूं पयलीं दी म्हणटा न्हू तेणी पयलीं दी म्हटला तूं घे म्हटला तुका मोग करून दुसऱ्या कडसून तूं पयलीं दी आनी तुका आतां दामून चेपून मोग मेळटलो समजता आमकां संवसार कितें शिकयता मोग दिवंक शिकयता आगो तेजो मोग करता तुका ते कालूच कितें कितें म्हणटाले तुका पळय ते तेजो बर्थडे बीन आसा तुका सांगूंकूच ना गो आनी तूं तेजो मोग करता हा किंतु कादाराकूच सांगूंक ना तुज्या आपणाच्या तूं मोग करता हे म्हाज्या हांवें एका वेडिंगाक न्हू कोणाक सांगूंक ना ती म्हणटाली आपणान तुजे इतली फ्रेंड जाले न्हू आनी तुका सांगूंक ना तेजो मोग कर तूं म्हणटा न्हू कोण कितें म्हणटा तेजे आमकां राग घेवन भांगला संवसार आमकां हेंच शिकयतालो तेका रोमन्स 12 तूं म्हणटा कितें हे संवसाराच्या नेम कायद्या प्रमाणे तुम्ही चला नाका हो संवसार जो तुमकां सांगता राग कर तेजो मोग करूं नाका कित्याक मोग करताय तुका पळय ते कितें म्हणटाले तुका पळय मारलेले बसून आसता केन्ना केन्ना कोणाक दूख आसता पळय तुका हे केल्ले तेजो मोग करता पूण देव म्हणटा कितें आमकां दिसना जाल्यार देवाची मोग करपाक न्हू खरें सोंपें दिसता ते अशें मनीस पळय आमकां हें करता तेचो मोग करपाक खूब कठीण सो आमकां तेच जेजू वरवीं आमी करूं शकता न्हू फिलिपियन 4:13 कितें म्हणटा आमी मोग करूं शकता न्हू आमची हस्तकी करूं शकता कोणाचो आमच्यो जशी जाता मोग करपाक दिसना इतले दुखयता त्या भाव भयणाचो मोग करूंक जाता ना आ फिलिपियन 4:13 म्हणटा हांव जेजू क्रिस्ता वरवीं I can do all things to Christ Jesus who strengthening me. जेजू क्रिस्तावर बी हांव सगळें करूं शकता तो म्हाका घोटाय दिता बेश्टे न्हू तो म्हाका घोटाय दिता ती करपाक दिता घोटाय सो आमी सगळे जेन्ना जेजूचेर पातय येता न्हू ते सगळे आमी करूं शकता हांव एक मोबायलाचेर एक शॉर्ट पळयताली एक जाणटी तिका कांय घरान चडशें हें ना म्हणजे कोण चुकी कामाक वयता कितें आसता न्हू चडशीं जाणां जाणटी ती एक दीस न्हू बरी केक घेतली बरें कोल्ड ड्रिंक घेतलें आनी बरी भायर गेली तिणें एक चेडवाक पळयलें भीक मागप धाकटें चेडूं बसलें आनी तें चेडवाक आपयलें आनी तेका बरें हांसूंक लागली कित्याक ती म्हणटाली हो म्हाजो जेजू म्हाका मेवलो आयज कोण मेवलो म्हाका आयज जेजू मेवलो तेका तिणें केक शॅर केली कोल्ड ड्रिंक शॅर केलें कितें आसलें तें दिलें आनी घरा कडेन बरी हांसोन गेली तेका सगळीं जाणां तूं हांसताय कित्याक आयज म्हाका जेजू मेवलो ती सगळी फॅमिली म्हणटा जेजू मेवलो कित्याक आमी कशी पळयता जेजू फ्लॅशान न्हू तेजें रूप कशें आसतलें कित्याक आमी नकोय तो को आसलो तो जाणा कोण तो म्हणटा कोणी म्हाका पळोवंकूच ना सो आमी कशी पळयतली जेजू मनशाच्या रुपान आतां तिणी कोणाक पयलो ते धाकटुले भुरग्या भितर जेजू पयलो आनी कितें आसलेलें शॅर केलें आनी इतली खोशी ती जाली घरा वचोन सांगपाक लागली सगळ्यांक हांवें जेजूक पयलो हांवें जेजूक पयलो हांवें जेजूक पयलो आमी पयला केन्ना जेजू कोणी पयला जेजू हांवें जाल्यार खूब फाटीं पयला जेजू तुमी पयला ना पळोवंक ना तुमी एक बसला तो कोण ते बसला ती कोण जेजू न्हू आमी कितें आपलें म्हणटो कितें अपलोन जाता आतां आमी भातांक एक सुरेख कसलें भाताची नांवां अन्नपूर्णा ज्योती ओपले जाल्यार कितें मेळटलें आमकां ज्योती बी ओपले जाल्यार अन्नपूर्णा मेळटलें ज्योती मेळटलें न्हू तोही देव कितें म्हणटा ना जॉन 3:16 कितें म्हणटा देव
ह्या संवसाराचो देवान इतलो मोग केलो आपल्या एकल्याच पुताक ओपन दिलो. आता कितें आपला देवान हांगा कितें आपला जेजू आपला न्हू संवसारान. मागीर आता जेजू आपल्याला कितें किल्लोंक जाय शुअर कितें बी घातल्या देवान संवसारान जेजू म्हणजे मोग मोगाची दिवस. आता आता आमी कोण हांगा जेजू न्हू ओपन कितें जालें बियेचे जेजू म्हणजे आमच्या भितर कितें आसूंक जाय मोग. जेजू म्हणजे मोग आनी आमच्या भितर कितें आसूंक जाय हांगा मोग. आनी मोगाक ते एक्शन आसूंक जाय कळणी आसूंक जाय. जाल्यार मोगूय भावाक म्हणटा मेलोलो न्हू कळणी ना जाल्यार तसोच मोगूय मेलोलो जातलो. जेजूक पळयला कोणी तुमी ना म्हणटा जेजूक कोण ना पळयला न्हू सगळीं हांगा बसलेले कोण आहा जेजू. जेजू म्हणटा पेण्याचो मोग कर आनी जेन्ना तूं दुसऱ्याचो मोग करता तेन्ना तुमी म्हजो मोग करता म्हणटा. 1 John 12 कितें म्हणटाले 4:12 पळय तुमकां कळोंक ना म्हणून परत घेवया. जेजू म्हणटा 1 John 4:12 कितें म्हणटा म्हाका कोणीच पळोवंक ना पूण जेन्ना तुमी दुसऱ्याचो एकामेकाचो मोग करता तेन्ना तुमी म्हाका पळयला. जर आमी कोणा जेजू पळोवन ना अजून तेन्ना आमी कोणाचो मोगूच करिना जातली न्हू. हे देवाच्या उतरा प्रमाणे वाचला तुमी कितें आसा सारकें आहा. हांव आसता सारकें सांगता आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक जाय म्हणटा वाचा न्हू प्लीज. आता देवाक म्हणजे जेजूक कोणी कळोंक ना. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवयेक जियेता. म्हणजे आमी देवाक पळयता आमचे सवय जियेता जाल्यार न्हू पळयना आमी देवाक आमचे सवय आमी जियेता सगळे तेन्ना आमी देवाक पळयना तेंच्या रुपां. तेच आमकां हेंच करूंक जाय. आमच्या फॅमिलीन पासून जेजू आसा ना सो आमी तेजी सेवा करूंक जाय. तो म्हणटा दिसोनातल्या मनशाचो आमकां म्हणजे देवाचो मोग करूंक आमकां सारकें सोंपें. कित्याक दिसना न्हू दिसता पूण दिसता कोण आमकां हे भाव भयणी दिसता न्हू. आमी तो तेंचो मोग करिना जाल्यार आमी देवाचोय मोग करिना. कितले आमी करूं कितले आमी करूं समजलें. देवाक जायचे आमी कितलेय करूं. 1 Corinthians 13 चॅप्टरान आमी कितलेय करूं आमच्या काळजान मोग ना जाल्यार सगळे व्यर्थ. पळोवया आमी 1 Corinthians 13 1 पेऱ्यान पळोवया. आमी कितले करता आनी आमी करत मोग करता जाल्यार करता काय आमी मोग तो पळोवया असलो मोग आमचेशी आसा जाल्यार. 1 Corinthians 13 चॅप्टर मोगाचो 1 मनशाच्यो आनी देवदूताचे पासून आमी बासो उलयत जाल्यार माझ्या काळजान जर प्रिती मोग ना जाल्यार एका माझे उलोवप जातले कितें एका गाठी सारक्यो. इगोजेच्यो गाठी आयकल्या आमी आयकूंक येता न्हू आयकूंक येता पूण तितून येना न्हू खंय वाचता कितें कळना न्हू एकदां तशें आमी जर आमकां सगळ्यो भाशो आसूंक आहा जिबेचे भाशो गिफ्ट ऑफ टंग आमी उलयता सगळे करता आमी जिबेचे भाशो उलोवन सगळे इलिंग पेकोनी पूण आमचेशी जर मोग ना हो देवाक जाय तसलो मोग ना जाल्यार आमचेशी आमी जाल्यार एक घाटी भशेन वायता त्यो. आमी कितें जालें काय घाटी बेश्ट्योच वाचता त्यो आवाज बेश्टोच भायर सरता तसलो एक्शन आसा एक्शन ना जाल्यार आमी कोण आसा जाल्यार घाटी ह्यो वाचता त्यो टन 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 करून वाचता पळय ती
कित्याक तितूंतलें एक्शन ना म्हणटा मोगान. फुडें कितें सांगता पळोवया. थँक्यू जेजस. किणकिणल्या कांसाळ्या भाशेन ते वाजयता जाणा व्हडले टंग चंग चंग करून दोनी हातांनी तसले आवाजूच येता. एक्शन ना. देवाचो संदेश दिवपाक प्रवादन भाशेन आमी काम करता. गूण सगळो आसात. गुटां देवाची सगळी गुटां म्हणजे देवाच्या उतराची सगळी समजोणी दिवंक. त्याच्या जानवाईचो थावो पर्यंत म्हाका घेवंक गावात. दोंगर एके सुवातेसान दुसरे सुवातेर वच आनी दर्यान पळ म्हणटा पळय तशें पासून तुका गूण आसत, ती शक्ती किंवा पावर आसत. भावार्थाची कसली शक्ती म्हाजेशी आसत. माझ्या काळजान तर प्रिती मोग देवाक जाय तसो आसो ना जाल्यार कांयच फायदो ना हेजो. एका एक्शन ना मोगाची. तुजे कडेन तूं प्रवचन करताय, देवाचें उतर पडगोडटाय, बरी समजून येता, बरें काम. फिलिंग करताय, तूं पेकोणी करताय, सगळें बरें काम हे. पण तुज्या काळजान तर एकामेकाचो भाव भयणाचो मोग ना जाल्यार सगळें तुजें व्यर्थ. समजता. एक प्रिचराक बसून एकामेकाचो मोग करपाक जावो, हँडल करपाक जावो. आमी वयता ते सुवातेर न्हू एक सदांच जेजूचें रगत पिवन येता न्हू बसता तो. मदीं मदीं उलयता, मदीं मदीं क्वेश्चन घालता. कितें पयलीं चड करताले आमताले. मागीर उलया प्रवचन करून मागीर उलया. आतां आमी वचना बसून जाल्यार तो छाण्या म्हणटा. तो आमकां छाण्या तुमी खंय येवंक ना, आमकां वाज येता तूं ना जाल्यार. पळय कित्याक आमी तेका आमी जाणा. लास्ट टायम हांवें प्रवचन करतना न्हू हें म्हटलें तेका, असो दुखांनी रडलो तो. आमी कोणायकू पळयता पळय कितें म्हणटा हो सोरेकार हो बेब जो उरलो न्हू. हांवें न्हू तेका अशें म्हटलें आमी कोणायकू पळयतना हो प्रवादी हो देवाच्या उताक कोटलो आनी आख्ख्या संवसाराक पावतलो. तेजी दुखां न्हू परा परा करून वतोंक लागली, रडोंक लागलो. व्हडली दुखां तेची. कित्याक लोकांनी तेका कितें कितें म्हटलो आसलो न्हू. आमी जाणा असले मनीस तेच्या भाशेन आसतले कितले जाण देवाच्या उतर पडगोडटा आसले ते पयलीं न्हू. रो दुसरो प्रवादी आमी तशेंच म्हणपाक जाय. कोणाक दिसलें न्हू तेका देवान तेजें जिवीत बदल देव बदलो न्हू. ह्या प्रवचन करता आख्ख्या संवसाराक पावला हो. हा आमी म्हणटा हांव म्हणिना आमी वर्क इन प्रोग्रेस सारकें मोग करपाक पडटा. आमी पडटा पूण आमी सोयरानान येवंक जाय. मोग करतात पळय तेजे सोयरानान येवपाक जाय. आमी पळयतना लोकांक कशी पळयता हो जेजू म्हणून पळयता आमी. आमच्या भितर जर आमी सगळे गूण आसूं हात धरून मागणे पासून करूं आमच्या भितर हें देवाच्या उतराची सारकी समजणी आसूं. जर तूं मोग करता तेजो मोग करताय जाल्यार तुजें व्यर्थ. कोण दुखयता तेजो तूं मोग कर. सगळ्यांचो मोग कर एकेच भाशेन. ते आमी शिकोवंक जाय. जेजू भाशेन जावपाक जाय आमी. जेजूक नासले जेजूक स्वताच तुजे मिनिस्ट्री नासलो एकलो नाकारतलो आसलो आनी एकलो विकतलो आसलो. तेंचो तेणी एकेच भाशेचो मोग करूंक ना. पांय दिवंक दाखोवंक ना तेणी सगळ्यांचो. तेंकां साडले तशे पांय धुल्या न्हू तेंचे. दुसऱ्याचे दिले तशे तेजे धुल्या न्हू. तसोच आमकांय तो एकामेकाचो एकेच भाशेचो मोग कर म्हणटा. एका बरें तेका बरें नाका म्हणटा तो. सारको मोग करत एकामेकाचो. कोण बरें करता म्हणून तेजो मोग करी जाल्यार हे कोणी देवाचें उतर नासलेले पासून करता करिना. आमकां जेजू एकूच सांगता मोग कर आनी त्या रिणान आमी रावंक जायना. कसो मोग कर एक्शन आसूंक जाय मोगान. तूं कितेंय कर पूण तें एक्शन दाखोवंक जाय मोगान. समजता. नाजाल्यार आमी एक्शन ना जाल्यार ते घंटा वाजयता पळय तशी कासारे खूब जाण अशें वाजयता न्हू चांग 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 करून आवाज येता न्हू. हो आवाजा भाशेन जातले आमी कोण जावंक जाय म्हणटा एक्शन आसूंक जाय आमचे कडेन.
मोग करपाक जायत्यो ऑपोजीट मेळटा मोग करूंक लागचे पासून तुका डायरेक्ट तो पर्सन तुका जाय तसो मोग करचो ना पूण ट्राय 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 आनी एक दीस सक्सेसफूल जातली ट्राय करीत ना जाल्यार आमी सक्सेसफूल जातली हा थँक्यू होली स्पिरीट सांग फुडें Lelaki aksatik dari budi kaksha Dom Posna Awang mati हांव म्हजे लागीं कितले आसो दिरू आनी हांव गरिबांक दिता जन एक्शन आहा अशी न्हू गरिबांक दिता एक्शन आहा न्हू पूण जेजू म्हणटा कितें थोडी जाणां कितें म्हणटात कित्याक दाखय आतां म्हाजे कडेन आसा म्हणून म्हाका एक नांव जाय न्हू आतां कोणाकूय डोनेशन दिलें व्हडलें नांव घाला म्हाजें खुर्च्याचेर म्हाजें नांव घाला तशें एक्शन आहा पूण जे कांय जाण सारके आसा ते देवाक लागून तूं कोत्ताय काय तुका नांव जाय म्हणून कोत्ताय समजता ही गरिबांक दिवप ही बरी खुणा न्हू पूण तुज्या काळजांसान तूं कोत्ताय काय तुका दुसऱ्या पासत व्हडलें जावंक जाय दुसऱ्या मुखार कसली तूं देणे करताय समजता तूं गरिबांक पासून जेवण दिवशी आनी फुडें वास वास म्हजे लागीं आसा तितली तूं गरिबाच्या जेवणाक फसा वाटीत म्हजी कूड बासून हांव लासीत तुज्यान म्हाका प्रिती मोग म्हाज्या काळजान ना जाल्यार कसलोच फायदो ना आमी गरिबांक दीत सगळ्यांक आमी आदार दीत हांगा थंय डोनेशन दी आनी तें कितें जाता एकदां एकदां आमी गरिबांक नांव जाय न्हू आमकां हांवें दिलां आं वाचूंक जाय न्हू जाल्यार आमकां राग येता हांवें कितले डोनेशन दिलां आनी म्हाजेंच नांव घेवंक ना हितून मोग आसा देवाक जाय तसो मोग आसा आनी गरिबांक कितले अनाथ आश्रमांक कितले जेवण वाचलें म्हाका कोणीच म्हाजें नांव घेवंक ना हातून मोग आसा हो देव म्हणटा अशें एक्शन म्हणजे आमचें एक्शन जाली पासून हितून पासून मोग काळजांसान तूं दिताय देवाक लागून जेजू म्हणून दिताय तूं गरिबांक जेजू म्हणून हेल्प करताय कोणाक कितें म्हणटा जेजू भाशेन जाता आमचें हा सो आमकां हें करपाक जेजू आपयता ह्याच रिणांसून तुमी भायर सरा म्हणटा ह्या रिणांसून भायर सरा समजता कसले रीण ते आमचे आसा ते असलो मोग करात चड करून तुजो मोग कोण करिना तेजो मोग करूंक लाग तूं रिणांसून भायर सरता जेजूच्या एक आमकां मोग करूंक जाय जाल्यार आमी दुसऱ्यांक जेजू म्हणून पळोवपाक जावो तेन्नाच मोग जातलो हो मनीस म्हणून पळयशी मोग जावचो ना एक एक मनीस तूं जाणा कितले कितें कितें म्हणटा ते सोंसपाक जाता बेश्टे एका एका कारणाचेर कितली उतरां घेवची पडटा एक तूं मातशें कितें उलयता तेजेर कितले तुका आयकचें पडटा जायना तुमकां आनी तेन्ना तुका तेजो मोग कर म्हणून जाल्यार तुका सॉरी म्हणून जाता आनी इल्लेशें म्हटलें हेणी कितलें म्हटलें म्हाज्या पासत येता आनी सॉरी म्हणून ना पूण म्हणटा जेजू थंयसरूच सॉरी म्हणून आनी मोग कर तेचो हा सारकें आसा आमी कोत्ता काय आमी दुसऱ्याचो जेजू म्हणून मोग करता काय आयच्यान आमी प्रॅक्टीस करुया आनी जेजू आमकां आपोवणें कित्याक दिलां ह्याच मोगाची ट्रेनींग घेवपाक जायतें जातलें जायतें मोग तूं आसा म्हणून पेल्याचो फॅमिलीचो मोग करिना जाल्यार तुजो मोग जातलो आमी एकाच रिणान आसूंक जाय म्हणटा तो आनी कितेंच ना एकामेकाचो मोग कर तुज्या फॅमिलीचो पयलीं फुडें नासलेलो भाव भयणाचो मोग कर म्हणटा तो मागीर संवसाराचो मोग करपाक बरें न्हू फॅमिलीन ट्रेनींग येता काय फाटल्यान शेजाऱ्यान चड शेरींग येता हा फॅमिलीन तेंचो पयलीं मोग कर म्हणटा तो आमकां दिसतलें आमची फॅमिली कितें
जेजूक ओखाना फॅमिली माझी हांव तेचो मोग करूं तूं जर त्यांच्या भाशेन जायना ती तू फॅमिली तुजी मोग करतली जेजूचो हा पावलो एकीकडे म्हणटा हांव ते जेंटल्सा भाशेन जायना जाल्यार ते म्हाज्या आयकतले जेजूची खबर आयकतले पावलो पासून दिता एग्जाम्पल बायबलान आमी सगळ्यांचो मोग करूंक जाय कोणीय तो जावं थोडी म्हणटा आमकां ती ती म्हणटाय न्हू मोग थोडी आतां देवाचें उतर नासू ती आमकां कोता कितली हेट आमी ही ती म्हणून आमकां कितले हेटरीच तेंचे काय जाणा कसलो मोग कर म्हणटाय कोण न्यू येयल्ली न्हू सांगीत तूं फक्त मोग करूंक जाय हय कित्याक देवाचें उतर ना न्यू येता तेंचे कडेन तांकां समजुनी ना न्हू ती आमकां क्वेश्चन करता तूं म्हणटाय तेंकां ती जेजू आसा पूण ती जेजू भाशेन हें करता तेंचो मोग करून ते आमकां जाता ती आमचो करता मोग जेजून सांगला ती करता आमचो मोग आमी कसले एग्जाम्पल जाता आमच्या वांगडा ह्या संवसारान जियेतना शेजाऱ्या मदीं कसले एग्जाम्पल जाता जेजू म्हणून पळयता आमी शेजाऱ्यांक आमच्या हो धर्माचो तो धर्माचो हे झगडी कित्याक जाल्यार धर्माच्याक लागून झगडी जाता आमी जर म्हणीत आमी सगळीं एकूच जेजू ह्या संवसारान कित्याक जेजून दिला न्हू संवसारान ओपयला न्हू देवान जेजूक ओपयला हे शेतान घातलेलो बी ह्या संवसाराच्या शेतान बी घातलेली आसा किल्लोन कितें येयला जेजू येयला न्हू सो आमी एकामेकाक जेजू खंय पळयता हो धर्माचो त्या धर्माचो हे ते आमकां एकूच कायदो आसा आमकां एकूच रीण आसा एकामेकाचो मोग करूंक तुजो मोग करो तेजोच मोग कर सांगला कोणायचो आमी मोग करूंक जावो पूण जेजूचो एकल्याचोच सगळ्या कायजान देवाचो पयलीं मोग करूंक जावो मागीर तुका पेल्याचो मोग करूंक जातलो सॉरी पेल्याचो मोग केल्यार आमी देवाचो मोग करतली सो आमकां जायते आमचे भितर आसा हांव तुमकां सांगता पूण जेन्ना म्हाका देवाचें उतर नासलें तेन्ना हांवूय हांव कोणाकी खाय नासली म्हाका कितें दीत घाल म्हणून खाय नासलें हांव खरेंच सांगता म्हाजे फ्रेंड आसले हांगा सांगतलें तुका म्हाजी फ्रेंड ना तिंगेर हांव फर्स्ट टायम गेल्ली ताका हांवें म्हजो उपास म्हणून हांवें बायबल क्लास घे म्हणलें शेजाऱ्यांक पळयता म्हजो उपास म्हटलें ते बाबडे केन्नाच उपास करूंक ना आपुणूच केन्ना उपास करता म्हण लागले ते केन्ना म्हणटा म्हाका आपण केन्ना कळोंक ना तुजी आयडिया सो हांवच्याय पायजान जेन्ना जेजू म्हाजे काय जाणा स्लोली खावपाक लागले हांव जाणा म्हाका मागीर समजून येयली आमी कितेंय जाल्यार कोणाकी खावपाक आमकां हें जाता कोणी केलां सगळें जेवण आतां जेवण कोणी केलां हें सगळें संवसारान कितें खाता तें 1 Corinthians 10 चॅप्टरान आहा सगळें देवान केलेलें आनी बरें केलेलें आसा कित्याक केलां तें खावपाक केलां मनशाक कुडीक गोटा येवपाक वचत आमी हे खायना तें खायना म्हणटकच देवाक सांगता हितून बरें करूंक ना हांव जायते न्हू भाजयो बीन खायनासली मागीर म्हाका हें दिसतालें हें सारकें हांव देवाक सांगता ही भाजी बरी करूंक ना तुवें मागीर ब्लेस करून सगळें खाल्यार काय जायना खूब जाणां म्हणटा रातचें हें खावंक जायना दिसाचें तें खावंक जायना हें खावंक जायना तें खावंक जाय फ्रूट ह्या टायमार खावंक जाय फ्रूट त्या टायमार खावंक जायना खंय बरयलें आहा बायबलान एवरीथींग गूड म्हणजे तूं सगळें बरें तें खायत राव ब्लेस कर आनी जेजू म्हणटा कितें मार्क 16:18 म्हणटा तूं पॉयझन खाल्ल्या बसत तुका कांय जावचें ना आमी खाणाचे डिफरन्स करूं येता हांव करताली पूण देवान म्हाका जेन्ना शिकयलें तेन्नाच्यान सारकीच एकदांच सारकी जालना स्लोली सारकी जाली हांव स्लोली एकदांच न्हू सो आमी ट्राय करपाक जाय सगळ्या कामांक ट्राय प्रॅक्टीस करपाक जाय एकदांच आमी सारकी आतां मिलिटरी बीन एकदांच मिलिटरी जाता गेले म्हणटकूच रेजिस्टर केले म्हणटकूच मिलिटरी जाले ते ट्रेनिंग आसता न्हू अशें आमकां देवाच्या उतरांनी जेन्ना आमी येता देवाशी पयल्या रिटेटा घेवन आमी सारकी बरी जातली अशी ना मागीर ट्रेनिंग स्टार्ट आमचें ट्रेनिंग
ट्रेनींग घेवपाक आमकां खंय खंय तुमी तरी ब्लेस लागींच आमी ट्रेनीन रावचें पडटालें आमकां आयज बस फाल्यां पावतालीं ट्रेनींग घेवपाक देवाच्या उतराचेर आतां आमी इतली ब्लेस मोबायल उगडल्यार पासून आमकां ट्रेनींग मेळटा युट्यूबार गेल्यार मेळना हा आमकां थोडें नासलें जेन्ना म्हाका देवान टच केलें तेन्ना म्हाका अशें नासलें म्हाका स्वता बील करचें पडटालें येवन नोट्स बरोवचे पडटाले ते चिंतचें पडटालें कितें शिकयलां कितें एग्जाम्पल दिलां हे नोट्साचेर घरा येवन हांव वयतालें न्हू कंटिन्यू नासता तेका लागून तुमकां सांगता हांव सदांच न्हू कोणाकूय सांगतना कंटिन्यू राव कित्याक जाणा हांव वयतालीं आनी एक म्हयनो सारकी फायर नोट्स बरोवपाक सगळे भायर दिसप ना घरांतली मागीर एक म्हयनो जालो म्हणटकीर कितें जालें मागीर परत ट्रेनींग घेवचें पडटालें एका वर्साच्या वर्सा व्हडलें व्हडलें ट्रेनींग वांगडाक वयतालीं ट्रेनींग जाय न्हू आमकां काय एकदांच आमी परफेक्ट जाता तुमकां आतां कितले म्हयने जाले न्हू ट्रेनींग अजुनूय ट्रेनींग क्रिएट चालू आहा न्हू टेस्ट येयना ना सोयरानान येवपाची गरज आसा न्ही जेन्ना आमी पडटा तेन्ना सोयरानान येवन आमी कितें पडटा काय आमी खरेंच आमी देवाच्या रिणान आसा काय मोग करता काय आमी असले बारीक बारीक हेतूचेर आमची झगडी जेवणा खाणाचेर वो तसल्याचेर आमची झगडी बारीक न्हू हे देव आमकां म्हणटा सगळ्यांचो मोग कर त्याच्या भाशेन जाल्या शिवाय तो तुजेशी वांगडा येवचो ना म्हणून पावल सांगता आमची एक्शन तांकां आमी कसले कामांक सपोर्ट दिला न्हू तूं म्हाका कित्याक सपोर्ट दिताय तूं हे मुगो तूं जेजूचें मुगो तेन्ना सांग आमकां जेजून तशेंच सांगला तो कोणीय जावं हेल्प कर मोग कर मोग आसल्यार हेल्प जातलो हा आमी कितें करपाक जाय मोग करपाक जाय न्हू आनी तो म्हणटा मोग जर आमी एकूच केलो जाल्यार आख्खी समूत तुवें पाळली कमांडमेंट आख्खे तुवें पाळले हे मोगान न्हू आख्खी पडलेलें आसा मोगान तुका जेन्ना तूं मोगान सगळे कमांडमेंट येता म्हणटा तो जेन्ना तूं मोग करताय न्हू कळ्ळेंच तुज्या सायडीक आसलो विथ एक्शन सगळे समूत पाळले पळयला तुमी हा सो आमी नेक्स्ट डिटेलाक फुडें शिकया कसो आमी मोग करूंक जाय आमच्या भितर कितें आसूंक जाय कसो आमी मोग करूंक जाय एकामेकाचो तो आमी पळोवया आसा आनिकूय आसा थँक्यू होली स्पिरीट सो आमकां कितें क्वेश्चन आसा कितें समजोंक ना हा कितें समजोंक ना कितें समजोवपाचें आसा तुमकां जाल्यार विचारूं शकता आनी तुमकां केन्नाय कितें प्रश्न आसा जाल्यार तुमी आमी हांगा आसलेलीं आसा तुमी विचारपाक जाय प्रश्न घेवन घरा वचो नाका वजे घेवन घरा वचो नाका समजलें दोतोरागेर आमी कित्याक वयता पिरियड्स आसले म्हणजे दोतोरागेर वयता आनी ते मेडिसीन दिता ते कितें करता आमी थंयच सांडून येता हा मेडिसीन दोतोराक सांगता तूं घे रे तें म्हणून आमी घेवन येता न्हू तशें आमी हांगा कितें शिकोवंक येना तें घेवन वांगडा वचया बरयलां तें जा मोनान दवरलां तें काळजान घेवया आनी वांगडा घेवन या न्हू काय हांगा सांगया आमी आतां दोतोरागेर गेले आनी मेडिसीन दोतोरा कडेन सांडलें बरी जातली आमी दोतोरा कडेन वखद आहा न्हू बरी जातली तें हाडून आमी घेतली तशेंच हे देवाचें उतोर जें आमी शिकलां तें आमी आमच्या बरोबर घेवन या आमचो एक भाव सांगतालो गांठीक मारून व्हरा निक्रेशन आमकां सांगता गांठीन मारून व्हरा कितें तरी गांठीक मारून व्हरा सो आमी गांठीक मारून व्हरया हे देवाचें उतोर तें आमकां सुटका दिता हे देवाचें उतोर आमकां जिवीत दिता थँक्यू जिजस सगळीं उबी रावया आमी दोळे धापया आमी सुर्गीचे बापा आमी तुका आर्गां दिता तुजे शिकोवणी पासत तूं आमकां सांगलाय वेल्याचो मोग कर आमी
एकूच रिणान आसा दुसऱ्याचो मोग करपाक. जेजू आमी जायते खेपो पडल्या मोग करूंक आमकां जायना. आमी परत तेंच्याच भाशेन आमी जाल्या रागान भरल्या. जेजू येद्या वक्तार आमी आमचे सारकी जसो विचित पूत येयलो सरणा सेन्सान येयलो तशेंच आमी येद्या वक्तार सोयऱ्यान येयलेला. जेजू आमी परतून तुजेशी येता. विचित पूस येयलो तुजेशी परतून तशीच आमी आमच्या परतून येता की तूं आमचो देव. आनी तुका आमी जेन्ना बुजता तेन्ना आमी दुसऱ्याचो मोग करता तेन्ना आमी खरेंच तुका दुसऱ्याच्या रुपान पळयता. आयजच्यान आमी कोणाय खूब तुजे रुपान पळयतली जेजू, कित्याक तूं आमचो एकलोच सोरोंडार, आमचो सगळे देखोंडार सगळे. आनी आमकां तुवें सांगलें जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता आमी तुका पळोवंक ना. जेन्ना तुका आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी खरोच तुका पळयता त्या रुपान. आनी आमकां तुवें कोणायचो मोग करपाक शिकयताय जसो तुवें मोग केले. एकलो तुका आसलो नाकारपाक, एकलो आसलो तुका विकपाक, तुवें तेंचो सारकोच सगळ्याक म्हणजे तुवें सारको तेचो मोग केलो सगळ्या सारको हेरां भाशेन. हेंचे पांय दिले हेंचेय पांय दिले सारकेच. तशेंच तूं आमकांय कोणायचो जाल्यार सगळ्यांचो एकेच तरेन मोग करूंक शिकयताय. कर म्हणटाय जेजू. आनी जेन्ना आमी तुज्या भाशेन मोग करतली तेन्ना आमी तुज्या रिणांसून सुटका मेळटली आमकां. ह्या वेळार जेजू तुका आर्गां दिता सगळे बरेपणा पासत. आनी तुका आर्गां दिता जेजू जी कोण येयलेली आसा कसले सिकनेस कितें घेवन जेजू येद्या वक्तार तुज्या नांवान कमांड करता. ह्या वेळार सगळे कुडींतले येद्या वक्तार सिकनेसाक इन्फिनिटीक तूं भायर सर जेजूच्या नांवान. पिडा रोग ह्या वेळार भायर सर, कित्याक ही कूड जाण आसा सगळी कुडी जाण आसा जेजू क्रिस्ताच्यो. आनी जेजू आमच्या भितर रावता तुजो पवित्र आत्मा आमच्या भितर रावता. तशेंच दुयेंस पिडाक तेच पिडा रोगाक आमच्या कुडीन रावपाक कसलोच अधिकार ना. आनी जेजू तुवें त्या आजिराच्या झाडाक श्राप सोडलो. ह्या वेळार सगळ्या दुयेंस पिडाक जेजू आमी श्राप सोडटा तुज्या नांवान जेजू. आनी सोत मानता ह्याच वेळ खणी जेजू ह्याच वेळार सगळे दुयेंस कुडींतले दुखी जावं कसली कितें आसा सगळे तुज्या नांवान गेले म्हणून जेजू आमी सोत मानता. आनी तुजें जिवीत पुनर्जीवनपणाचें जिवीत आमच्या भितर व्हांवता जेजू. तुजें जिवीत व्हांवता जेजू आनी तुजी पदवी आमच्या भितर व्हांवता जेजू. आनी सगळ्या बरेपण मेळों आमी जेजू तुका आर्गां दिता. सगळी कुडीन गोठाय बोल त्या पासत जेजू आमचे फॅमिली पासत तूं म्हाका जेजू सगळ्या भितर मोग ओतयल्लो आसा तेंच्याय कुडींत ती दुयेंस पिडा ह्याच वेळार गेलेली आसा म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. आनी सगळे बरेपण तुवें आमकां फावो केलेल्या पासत जेजू. आनी आमी तुज्या पावलांनी जो पावल तुजे मोग करूंक पडलेले त्याच पावलांनी आमी चलता जेजू. कित्याक तुवें आमच्या काळजान तुज्या काळजान मोग आसलो एकामेकाक करता तोच मोग आमच्या काळजान ओतयलेलो आसा जेजू. जो तूं मोग करतालो तोच त्या पासत जेजू आमी तुका आर्गां दिता. आनी तुका म्हणजे तुज्या मोगाक घेवन आमी वांगडा वयता. आनी आमी संवसारान होच मोग जेजू तुका आमी दिता. दुसऱ्या इतर एक्शन म्हणून तुका आर्गां आमच्या कोळण्या उदेशी आमी दुसऱ्यांक जेजू दिता म्हणून तुका आर्गां दिता जेजू. हे मागणें जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन.